आमकां जाय आसलें हे हायकमांडा लागच्यान एश्युरन्स की भायल्यान इम्पोर्ट करून कलांगूट कॉन्स्टिट्युन्सीची टिकेट दिवचे ना आनी ते आमकां आयज तेणी सांगला आमी भायल्यान इम्पोर्ट करून टिकेट दुसऱ्यांक दिवचे ना फकत जेन्युइन काँग्रेस वर्कराकूच कलांगूट मतदारसंघाच्या दितले ही आमकां कुशलकायेची खबर फाटीं रुमर्स जाताले आनी सदांच रुमर आसले आनी आमच्या एक मनान डावट आसलो बाबा भायल्याक हाडून भायले पाटयेचे काडून ताका टिकेट दिली जाल्यार आमचे वर्कर आहा त्या वर्करांक आमकां खूब दूख जाल्ली आनी ह्या भायलो मनीस पळय कोण हाडपाचो आहा काँग्रेसीन आनी ताका टिकेट दिवपाची आहा म्हणून ही बातमी पळय चलताली पळय तेचेर आमचो निशेध आसलो आमकां तो नाका आसलो कित्याक त्या मनशान आमचे कलांगूट कॉन्स्टिट्युन्सीचे पाड घालून सोडलेले आमकां रस्त्याक हाडलेली आमकां PDA म्हणून नाकाय ODP म्हणून नाकाय कितले प्रोटेस्ट आमी केले आनी तसल्या मनशाक तर काँग्रेसीन हाडटा जाल्यार आमकां आमचो तेजेर निशेध आहा म्हणून आमी ताका सांगला आनी तेणेन आमचें सगळें मान्य केलां आनी तेणेन सांगला आपूण तुमकां एश्युरन्स दिता आपूण ताका टिकेट दिवचो ना म्हणून देव बरें करूं. कोण तो भायलो आमचो प्रेझेंट MLA कलांगूट मतदारसंघाचो तो हितून काँग्रेसीन येवंक सोदता म्हणून सगळ्याक रुमार पडला. We don't want a present MLA to get a Congress ticket. We want any strong person from the grassroots level who have worked hard and still been loyal to Congress. He should get the ticket. Not like others. From Congress they jump to BJP. No, MLA, still ex-MLA is still over there with Congress. So I think so they should think about it. And he has given an insurance that he is going to give it for a Congress. दोन आणि कॅन्डिडेट Yeah, आमकां कोणी उपकारता. But as long as it is the Congress member पण दोन from grassroots. Yeah, we have met now. We spoke to Gundu Rauji and he has given us 100% assurance that he is going to give a ticket to a genuine congressman. And we are happy, we are satisfied with what he has told us. But why you feel that the ticket will be given to the outsider? It was The a rumor rumors going. going on. Does Congress believe in rumors? No, we don't believe in rumors. See, I am.